माविनान मंत्रीपदावेल्यान एक तर राजीनामो दिवचो नाजाल्यार मुख्यमंत्र्यान ताका काढून उडोवचो। काँग्रेसीची मागणी माविनाची 2001तली मूळ पॉवर स्कीमाची ट्रायल कोर्टात अजून सुरू जावपाची आसा। ते फाटभुंयेर ही मागणी हे केशींतलो आरोपी माविन आनी कागाळ करपी पर्रीकार एकाच सरकारात मंत्री आनी मुख्यमंत्री केस निष्पक्ष चलतली म्हणपाचेर काँग्रेसीक दुबाव। काँग्रेस पार्टीक मागता की माविन गुदिनो हो मंत्री म्हणून थंय आसप ह्या ट्रायलीच्या फ्री एंड फेअर ट्रायल जी जावपाक जाय तातूंत आडखळी हाडपाक शकता तातूंत आडखळी येवपाकूय शकता। कारण हेजो कंप्लेनंट जो आसा तो गोंयचो मुख्यमंत्री आनीक जो एक्यूज आसा तो एक मिनिस्टर। सो एकूच कॅबिनेटाक चीफ मिनिस्टर जो कंप्लेनंट आनीक एक्यूज एकूच मंत्रिमंडळान बसता। सो हाचेर न्याय मेळपाक शकना कारण हे मनोहर पर्रीकारान आपल्या एंटायर पॉलिटिकल करियराक एक हॅक दिवपाक ह्या केसीचो खूब उपयोग केल्लो आनी मनोहर पर्रीकारान स्वताच ही केस ताणें फायल केली। सो काँग्रेस पार्टी डिमांड करता की ह्या केस काबार जायसर माविन गुदिनो हो मंत्रिमंडळान ताचो आस्पाव आसपाक शकना। सरकारान आनी मनोहर पर्रीकारान जो कंप्लेनंट आसा ह्या केसीचो ताणें एक तर तेजे कडल्यान रेजिग्नेशन घेवचें नाजाल्यार ताका सॅक करचो ही काँग्रेस पार्टी स्ट्रॉंगली डिमांड करता। कारण जेन्ना ते ऑपोजिशनान आशिल्ले तेन्ना तेणी आमच्या एक तेन्नाचो मंत्री बाब दयानंद नार्वेकर हाजेर क्रिकेटाची ट्रायल सुरू जाली पूण तेणी हल्लाबोल केलो आनीक आमच्या सरकारा कडेन डिमांड केले कंटिन्युअसली की थंय ट्रायल तेची सुरू जाल्ली आसता तेन्ना ते काडचो आनीक एक फ्री आनी फेअर ट्रायल आसची म्हणून त्या टायमार ट्रायल सुरू जाले त्या बरोबर दयानंद नार्वेकरान नंतर राजीनामा दिलो आनीक त्या केसीक तो मुखार गेलो। तशेंच 2014 एक सुप्रीम कोर्टाचे एक मॅटराचेर सुप्रीम कोर्टान प्रायम मिनिस्टराक आनी इंडियेच्या चीफ मिनिस्टराक एक एडवायस केल्ले की खंयचोच जो चार्जशीटेड MLA जावं MP आसा हू इज फेसिंग अ ट्रायल should not be inducted in the cabinet. Nazalar, it will send a wrong signal. It will destroy the people's faith in the democracy. It will, in order to curtail the criminalization of politics. फोंड्या पालिका सीओच्या खांद्यावेल्यान गोवा फॉरवर्ड आनी मोगोवाल्यांचे एकमेकाचेर बाण। शारांतल्या गाड्यावेल्यान नगराध्यक्ष आनी सीओची 2 तोंडां। 16 गाडे पालिकेन दिल्ले सुवाती वेल्यान भायले भायर बस स्टँडार पावले म्हूण ब्रेस्ताराक गोवा फॉरवर्डवाल्यांची कागाळ। सीओ म्हणटा चल्ला ते कायद्याक धरून ना, नगराध्यक्षाक गाडेकारां वटेन। गाडेकारांचो खंय कोणाक त्रास जायना। फोंडा बस स्टँडाकडचे हे गाडे आदल्या कावन्सिलान खंय इंदिरा मार्केटा कडेन दवरिल्ले ते फाटल्या 8 दिसां भितर भायले भायर बस स्टँडा कडेन हांगा पावले। गाडे थंय पाविल्ल्यान लोकांची गर्दी पडटा, पार्किंग आनी ट्रॅफिकाक आडखळ। पार्किंगाक त्रास जावपाक लागले। लोकांचो गाडयेचो जो ट्रॅफिक मुवमेंट आसता सांजचो 5 ते 8 हो हेवी ट्रॅफिक मुवमेंट आसता फोंड्यान ह्या असो सर्कलाक दादावयच्या चौका कडेन आनी ते त्रास जाता म्हणून आमकां अशा लोकां कडल्यान कंप्लेनी आयल्यो की हॉकर्स हे परत रस्त्यार शिफ्ट जाल्या। फाटले कावन्सील ह्या फावट जे रुलींग कावन्सील आशिल्लें ते ह्या फावट ना। तसो पॉलिटिकल स्टंट असो दिसना पूण खंय तरी म्हाका दिसता कोणाच्या तरी प्रेशरान नाल्यार हातून कोणाचो तरी स्वार्थ आसा। कारण सीओन क्लियर सांगला की देर इज नो रेजोल्यूशन विच मीन्स इट इज डन इलिगली फॉर अस पीपल ऑफ फोंडा आर द प्रायोरिटी आनी तांकां त्रास जावंक जायना। कारण आमी पळयला की आल्मेदा स्कुला कडल्यान पयले बाजार पर्यंत येतना सांजच्या टायमार बिकॉज ऑफ गाडे लोक मागीर रावन थंय घेवंक बी लागतात की कशे त्रास जातात ते। सीओ म्हणटा गाडेकारांनी केला ते कायद्याक धरून ना, मार्केट इन्स्पेक्टराचो रिपोर्ट आयलो काय कितें ते करता। सो हांवें मागे म्युनिसिपल इन्स्पेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा
परते वचून खंय खंय ते गाडे परते गेल्यात, कोणाचे गाडे खंयच्या जाग्यार रावल्यात तो एक रिपोर्ट घाल म्हणून. आनी तो रिपोर्ट म्हाका ह्या 2 दिसां भितर येतलो. आनी मागीर तेजे नंतर तांचेर प्रॉपर एक्शन जें कितें आसा ते कावन्सिलाच्या डिसिजनाचेर हांव घेतलो. गेल्यात ते इल्लिगल गेल्यात न्ही. इल्लिगल मूव तांचो. ते वचून परते त्या जाग्यार रावल्यात कित्याक तांकां कांय अप्रुवल ना, कोणाचें कांय ना. नगराध्यक्ष फाटी फुडें जाता. गाडेकारांचो खंय कोणाक त्रास जायना. ते मुवेबल गाडे परमनंट न्ही. आतां रोखडी चवथ तेकल्या बस स्टँडार आमकां चवथीक थंय कंप्लीट वांटो घालतात आमी. त्याच प्रमाणे जी ती सरावंडींग दुकानां आसा तेंची इंदिरा मार्केटार तेंची कंप्लेनी आसा की ते थंयचे काडचे म्हणून. ते हेजेर ते काही जाण भियोनूच आपल्या पयलींच्या जाग्यार गेल्या, पूण ते कोणाक त्रास जायना अशें आसा. हांवें तरी पयलें ते हिसपान कोणाक त्रास जायना अशे गाडी आसा. फुटपाथेर खंयचोच गाडो ना. एकूच कंप्लेन आसा ती आमी पळोवन खरोच तो आसा की ना तो पळोवन ताका कडे काडटा. आनी ते तर सांजचे 6 येता बाबडे आनी ते आपलें पोट भरता न्हू. म्हणजे हाडलो मातशें गेलो जाल्यार घेवन वचप आसता. अशें मुवेबल गाडी परमनंट आसपाना. परमनंट आसपाना. सीओचे म्हणणे आहा ते इल्लिगली थंयच्यान मूव जाल्या म्हणून. कायदेशीर चवकशी करचीच पडटली. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.